belitan Bapa Pituca sembia mendiran tuja Kutma spiritana sanggata melia Kimcat waktu jeuna sestaca Vutar tuji aiku kasita Urben paca kurpami mata Trivit fuci canak lalita Tuji kushikal zata Vutar tuji aiko kasita Urben paca kurpami mata Trivit sergi kanak lalita तुझे कुशिकाल जाता भूका बलिदान बापा भेटूच्या संध्या मंदिरात तुझ्या कुटमा स्पिरिताना सांगाता मिळल्या घेऊच्या वाटू जेवणा ख्रिस्ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवळ तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू बाळका जेजूतई म्हज्या मोगेच्या भावांनो आणि भयणीनो बाळका जेजूक मान करूंक ताचे थावन लाभल्या उपकारांक ताका अर्गां दिवंक आज आमी हांगासर विशेष रितीन आयल्या आनी आयचो वांचेल आनी वांजेलांत जेजू आमकां सांगता की कोणाची पातकां चड बोगसाल्यांत तो मात्र त्या देवाचो जेजूचो चड मोग करूंक शकता म्हणटच आमचें उणेंपण आमी कितलें वळखूंक शकता तितलें चड देवाचो मोग करूंक आमकां जाता हाचे शिवाय दुसरी वाट ना अशें म्हणटना कालतेपणाची कृपा खंडीत गरजेची तेन्ना मात्र देवाचो मोग करूंक जाता केन्ना देवाचो मोग करता तेन्ना आमच्या पेल्याचोय मोग करूंक आमकां सलीस जाता आनी हो गूट आज तो आमकां उगडापें करता आसतना हो संदेश न्हयच केवल आयकूंक बगार जिवितांत जेजू आशिल्ल्या प्रमाणे पाळूंक जाय अशी कृपा विशेष रितीन ह्या मिसा वेळार आमी मागया जायते फावटी हंकारान आमी जियेल्या कालतेपणान जियोंक ना म्हज्या जिवितांत देवाची गरज ना असलो गौरव दाखयला हें पाताक वळखून घेवया सूख मागया सॉरी म्हणया नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक फुडें सरया सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत ओमचो अपराध ओमचो बोवड अपराध ह्या पसोत बगेन सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन Sumia kakuk Sumia kakuk Krista kakuk
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या आय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलून तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या पुता तूं ल्हान प्रायसो म्हण लेखून कोणूच तुजी बेपरवा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणयेन बावरत्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यान पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यान प्रसंग करच्यान आनी शिकोण दिवच्यान तुजो वेळ करसी. मालगड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरां सरी तुका लाभल्या आत्मीक देण्याची अलक्षा करिनाका. ह्या संगतीचो आटो कर आनी तुज्या जिवनान त्यो कार्यरुपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती सोमेस्तांक कळीत जाताली. सदांच तिरासाण सांबाळ तुजेर आनी तुजे शिकोवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर. तशें केल्ले वरवीं तुकाच आनी तुजी शिकोण आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें उदुतकार. सर्वेस्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. नितीची आनी सताची कृत्या विश्वासीपणाची ताची विधी नियमा. शासनाच्या शासनाक ताणें ती ठरायल्या. सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्या. सर्वेस्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्परान आपले परजेक सुडका दिल्या. आपले करार ससनाक ताणें तीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. सर्वेस्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पोराची भेंबिरांत जणवायेचो आरंभ. ही भेंबिरांत दंजी येता ती सरुशाणी. ताची स्तुती बाळता सर्वय काळी. सर्वेस्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 alleluia. येया मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कष्टातेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. फरिसेवा मधल्या एकल्यानं जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फरिसेवांच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. तेश शहरांत कोटिजीनी जियेतली एक स्त्री असली. जेजू फरिसेवाच्या घरात जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी तांच्या पांया सुशी पटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुकानी तिणें ताजे पांय भिजयले, आपल्या माताच्या केसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान तें माखलें. हें पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्ल्या फरिसेवांनी आपल्या इतल्याक म्हळें, ओ मनीस निजायक प्रवादी जालो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या केस्तीची पातकीन म्हूण जन आसतो. तेद्वा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तो जेजू मुंदरून म्हणालो, दुडू रीण दितले एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका दिवे आसले. रीण फारीक करूंक ताका दोगांयकी तांकनातले वरवीं ताणें तांकां माफी दिली. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्लो चड मोग करतलो? सिमान जाप दिवन म्हळें, चड रीण दिवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रेतय परतून सिमांक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयिल्लो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरले घडयेत हांवन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हज्या पांयां सुगंध तेल माखलें. देखून हांव तुका सांगतां, जायती तिजी पातकां तिका भोगसल्यांत. तिणें दाखयलो व्हरतो मोगूस हाका साक्ष. जाका थोडेंच भोगसिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रेक म्हणालो, तुजी पातकां तुका भोगसलीं. ताजे सांगात जेवणार बसले आपणाक इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातक्या सयत भोगसितलो ओ मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केलें, समाधानान वस. देवाचें उतर हें वाकवी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेला वयर नियाळ दिवंक हांव आशेतां. आयच्या वांजेलांत एक जेवणाचो संभ्रम. आनी कोणागेर जेवण? कोणागेर? फारिजेव सिमांकेर. फारिजेव सिमांकेर जेजूक. एक ल्हान गजाल न्ही, ल्हान गजाल न्ही. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार, जेजूच्या काळार
फारिजेवांकांनी जेजूक कांय तितलें बरें ताळ पडनातलें. फारिजेवांनी चिंतचें आसलें की आमचो आनी त्या जेजूचो संबंद सोरोप आनी मुंगूस आसल्या बरी. कित्याक म्हळ्यार ह्या फारिजावांचें कपटी जिवीत आपुणूच भाग्यवंत उरलीं पुरा पातकी अशें भायल्या देखीचें जिवीत तें रुबावाचें जिवीत म्हूण सांगयत तें मुलाज नासतना केंडून धिक्कार करन तांकां खंडन केल्लो एकलो व्यक्ती आसलो जाल्यार तो जेजू मात्र. परगट पब्लीक तो कोणाक भियेनातलो. ता देखून फारिजेव सगळे ताका खांटाळटले म्हणच्या की भोवशा ते चड ताका भियेतले, ताच्या लागीं येवंकूच इल्ले भियेतले. आनी असो जाल्यार मनशाक ताका फारिजेवान आपणाच्या घरा जेवणाक आपोवचें तें कांय तितलें सुलाब्याची गजाल न्ही. आतां जेजूक कोणागेर वचूंक ताका कांय प्रॉब्लेम नातलें. जेजू केवल नडते मात्र पाताक मात्र द्वेशितलो, पातक्यांक न्ही, व्यक्तींक न्ही. त्या देखून तो फारिजेव जावं, शास्त्री जावं, ग्रेस्त जावं, दुबळो जावं ताका कांय फरक पडनातलें. ताका सकडी जाय ता देखून सगळ्यांक वयतलो. तशें जेजू कित्याक गेलो म्हणचे सवाल तितलें आमी विचारची कांय गरज ना. पूण फारिजेवान कित्याक आपयलें म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय. कित्याक आपयलें जावं पुरो ताणें? कसलें कारण आसत? जेजू वयल्या मोगानगी, ताच्या वयल्या गौरवानगी म्हाका तशें भोगना. म्हाका तशें भोगना. कित्याक म्हळ्यार उपरांत त्या विशयांत जेजू सांगता म्हाका भोगता जर ताणें जेजूक ताच्या घरा आपयलां जाल्यार हाका एक कारण जेजू त्या वेळार एक सेलिब्रिटी प्रवादी आनी 4 लोक ताका मानतलो आनी ताच्या बोवारी ताचे शिकोवण आयकूंक हजारांनी लोक जमतलो अशें एक तो सेलिब्रिटी जावन आसलो. आनी असो जाल्यार एका सेलिब्रिटी मनशाक घरा हाडल्यार म्हजी इल्ली प्रतिश्ठा इल्ली सडटा. आजकाल आमी साबार फावटी पळयता आमच्या फंक्शनाक कितें व्हडल्या व्हडल्या मनशांक आपोवची एक रिवाज आसा. म्हळ्यार ताका इल्ले पयशे दिल्यार तो येता, ताका ताचे पयशे मेळटात, आमकां इल्लें ताच्या मुखांत इल्लो गौरव मेळटा. एका रितीची सुखी प्रतिश्ठा 4 जाणां दाखोवंक. आनी ताचेच फारिजेव त्या दीस तो जेजू मात्र न्ही उरले फारिजेव मस्त आशिल्ले घरा तांकांय दाखोवंक पळय तुमी भियेतात पूण हांव भियेना म्हाका न्ही म्हजो जेजूचो संबंद तिका बरो आसा म्हणून अशें दाखोवंक आमी म्हणटा मिशो वळोवंक म्हणून अशें जावंकी पुरो आमी अशें चिंतयेत. पूण हें ताच्या रुबावा खातीर ताच्या व्हडपणा खातीर म्हणून ताणें आपयलें म्हणून स्पश्ट जाता. त्या जेवणा वेळार घडलेलें एका अनिरीक्षीत घडावळ. सगळे आपयलेले आसात, जेवणाक बसल्यात आनी ह्या संदर्भार थंयसर एक स्त्री तिका कोणेंच आपोवंक ना आनी खंडीत जावन ती त्या घरांत भितर इकोवंक फावूच न्ही. कित्याक तिचें नांव तितलें बरें नातलें शहरांत. नांव कित्याक बरें ना कसलें पाताक म्हणून बायबलांत वांजेलांत बरयलेलें ना. पूण आमी समजून घेवयेत एक पातकी स्त्री म्हळ्यार कितें तेची व्याप्त. भोवशा कांय ती भितर रिकताना तिका पळयल्लेंच थंयसर बसून आसल्यांक थोड्यांक इल्लेशें कावजेनी सुरू जाली कोण ना. तांणी कांय तांची तोंडां इल्लीशीं लिपयलीं कोण ना. ही येवन हांगा कितें आमची पुरो नांवां पुराय आतां सांगून कितें आमकां लजे घालता गी म्हणून तशें जालें तिचें जिवीत आशिल्लें. आनी तिका थंयसर पळोवन सक्कड गडबडटात, सक्कड अजापावतात. ही कित्याक हांगासर आयली आनी ती थंयसर येतच सिमांचें तें पोकळेंपण कितें आसा तें उक्ताडाक पडटा, उक्तें जाता. आनी हाची विशयांत जेजू सांगता सिमांव तुवें कित्याक म्हाका आपयलें हांगासर?
तुवें आपयले उपरांत म्हाका जर तर म्हज्या मोगान आपयल्लें, म्हाका गौरव दिवच्याक तुवें आपयल्लें, तर तूं कितें पाळूंक जाय तरी रिवाज तूं पाळटो आसलोय. म्हज्या पांयांक उदक वतून स्वागत दितोय आसलोय. तो स्वागत असो उमो ती एक रिवाज तो दिवंक आसलो, दितोय आसलोय. माथ्याक तेल वतोय आसलें, तुवें कांयच करूं नाय. पळय ही स्त्री आयल्या घडयेत हांव न्हू तिच्या दुकान दोळ्यांच्या दुकानी म्हजे पांय ती भिजयता, मात्र न्ही तिच्या केंसांनी ते दुनूच आसा आनी म्हज्या पांयांचो उमो ती घेवनूच आसा. मात्र न्ही मोलादीक चंद्रकांत हो सुगंध द्रव्य बहुशा तिणें कितें जोडुल्लें सगळें ही सिसली घेवच्याक इतलें मोलादीक तें बहुशा करचिलां आसलेलें. आनी तांतून म्हजे पांय ती माखून आसा. पूण हांगासर सिमांव ताचें उणें पोणू वळखना, ताका तें दिसूंक दिसना. ताचो हंकार आनी रुबाव गर्वूत थंयसर. तो मोती भितर झडती करता. कोणाची झडती? स्त्रियेची झडती कशी जाल्या? जेजूची झडती करता. ओ कसलो प्रवादी! हांवें ताका एक व्हडलो प्रवादी म्हणून हांवें आपयलें, पूण ओ कसलो प्रवादी! ती ताच्या पांयां लागीं आसची ती स्त्री ती कसल्या कास्ताची म्हणून ताका कळीत ना. ओ कसलो प्रवादी! आनी जेजू ह्या संदर्भार मेळिल्लो तो अवकाश वगळना. आमी जेजूचें जिवीत पळयल्यार तो खंयसर संदर्भ मेळटा तो संदर्भ एक देवाच्या राजा विशयांत शिकोवन दिवच्याक उपयोग जाता. आनी थंयसर तूं कितें झडती करताय हें सांगूंक तो वचना, पूण एक मोलादीक शिकोवन सिमांवक थंय आसलेल्यांक आनी आम्हा सर्वांक दिवंक तो एक संदर्भ तो उपयोग जाता. थंयसर एक तो ओपार सांगता आनी ओपार आमी आयकली, परतान सोडून सांगची गरज ना. 500 रुपया म्हणून बरयल्यात. 500 रुपया मस्त उणें जाले आतांच्या काळार. त्या दाळा ते 500 दिनार म्हळ्यार एका दिसाक 1 दिनार कूल. 500 दिनार म्हळ्यार 2 वर्सां, लगभग 2 वर्सांची कूल ती. लगभग 500 आनी 50 व्हडलो तफावत आसा. पूण दोगांचे देणे वा दोगांचे रीण माफी जाता. आनी कोण चड मोग करता सहजपणी जाप आसा. कोणाचें रीण चड माफी जालां ताका तो चड मोग करता आनी सारकी जाप सिमांव दिता. ताका दुसरी वाट नासली, ते दिवंकूच जाय आसली. आनी अशें थंयसर एक भोव अपुरबायची शिकोवन जेजू दिता. कोणाची पातकां चड बोगशाल्यांत तो चड मोग करूंक शकता. अशें म्हळ्यार देवाचो चड मोग करी जाय जाल्यार आमी चड आनी चड पातकां करी जाय म्हणून अर्थ घे. थोडे फावटी अशें आमी समजूंक की साध्य आसा. देवाचो चड मोग करी जाय जाल्यार चड पातकां करची आनी अशें मागीर वचून बोगसाणें मागचें आनी अशें देवाचो चड मोग केल्ल्या बरी जाता. अशें घे, अशें न्ही. इल्लें आमी ह्या विशयान समजून घेवंक प्रयत्न करया. जराळ रितीन सांगचें जाल्यार पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार कितें? संप्या उतरांनी जराळ रितीन सांगचें जाल्यार देवाच्या अपरिमीत मोगाक ताणें आमकां केल्ल्या सर उपकारांक कुरडें जावचें. देवाच्या अपरिमीत मोगाक आनी ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक कुरडें जावचें म्हळ्यार कितें? कितें हांव आसां, कितें म्हजे लागीं आसा, हें सगळें म्हजें. हांवें जोडलें, हांवें काम मरोवन केल्लें. देव ना, तो आसूं पुरो एका कोणशार आसूं दी. हांव पयलें, मागीर उपरांत देव. गरजेक आनी मरजेक सर्वस्व न्ही तो. हें पाताक. आनी असल्यांक असलो हंकार कोण हांव म्हजें म्हणलें सदांच स्वार्थान जियेतल्यांक पाताक म्हळ्यार तें तेंचें तें चिंता पस्त ना. पाताक वा कुमसार एक रिवाज आनी संप्रदाय. थंयसर पाद्रा बसला गे आं जायता म्हाका कुमसार जायनासतना 1-2 वर्सां जालीं वचून कुमसार जाया. कांय तयाराय ना, कांय पाश्चाताप ना, कितेंच ना. आनी केदा लागीं पयल्या कुमगारा वेळार शिकिल्लें आनी त्या वेळार टिचरीन सांगलें तिंत पातकां
60 वर्सांचेर 70 वर्सांचेर तेंच सांगचें रिवाजाची संप्रदायाची करपा कितें कुमसारां म्हणटात अशें न्ही. देवा लागचें बोक्सांनी मागचें म्हळ्यार आमचें उणें पोनू आमची अस्कतकाय वळखुचें. देवा विनें हांव कितेंच न्ही, देवा विनें हांव कितेंच न्ही. सगळें कितें आसा तें देवाचें. तोच म्हजें सर्वस्व. ताचे विनें म्हजें जिवीत ना. हें सत वळखुचें आनी हाका कळतेपण जाय. हाका कळतेपण गरजेचें. जर तर कळतेपण ना देवा मुखार आमकां हें सत वळखूंक जायना. आनी केन्ना आमी हें सत वळखूंक कश्टात हांव तेन्ना त्या देवा लागीं वचून सॉरी म्हणूंक आमकां फुटवाना. जें कितें आमी करता सगळें तें एक संप्रदायाचें जाता. आनी आमचे कुमसार जावन थोड्याच घडयांनी परत्यान आमचें आदलें जिवीत चालू जाता. कांय थोड्या तेंपा आदीं हांव चिंता खरंच वेळार कोण एक वॉट्सॅपार विडियो आयिल्लो मंगळूरियन मम्मी आनी कालिंग आसा म्हाका समा उडास ना पूण ताचें कंटेंट उडास आसा. एकले म्हणटा आनी एकल्या फोनार तुमी आयकलें पळयलें तुवें आज हांव इगर्जी गेल्ली ती आसा पळय जिल्लीबाई कुमसार गेल्या. कुमसार जावन कांय ना 5 मिनटां जावनात भायर येवन ती आनी एकल्या कोपरो उलोवंक सुरू केलेंच. काल इल्लें म्हणी गॅप दिना काय. हांव एक दिसाचो म्हणी गॅप दिता. हांव एक दिसाचो म्हणी गॅप दिता. काय तुमी वॉट्सॅप पळयला जावं पुरो हें आमी सडाव तितलेंत एका दिसाच्या गॅपांत सगळें कित्याक म्हळ्यार सारकी तयाराय ना पाश्चाताप ना बॉक्सांनी म्हळ्यार कितें पाताक म्हळ्यार कितें समजोनी ना त्या दळा हें सगळें घडटा. पूण ती स्त्री पातकी स्त्री ती तिच्या जिवितांत संदर्भाक लागून परिस्थितीक लागून कांय वायट जिणी जी येता आसतली तिचे विशयान जर ती करची नाका. पूण कैंगी तिणें जेजून सांगिल्लें शिकोवण आयकल्या वा भोवशांव चिंता वेचीक पुताची ओपार जेजून सांगिल्ली तिणें आयकून तिका भोगलें हांवें म्हजें जिवीत बदली जाय. हांवें म्हजें जिवीत बदली जाय. थंयसर देवाच्या मोगा विशयान जेजू केदाळे देवाच्या मोगा विशयान चड सांगतलो. हें आयकून जर तर देव इतलो मोग करता तर त्या मोगा कित्याक हांवें वळख जावंक नजो असलें चिंतप तिणें आटयल्या उपरांत तिका भोगलें तिची अस्कतकाय तिचें उणेंपण हांव कसलें जिवीत जियेता. देवान म्हज्या जिवितांत म्हाका सगळें देणी दिल्यांत तरी हांव ही कित्याक वायट चाल म्हज्या जिवितांत हांव कित्याक ताका अणउपकारी जावन चलता असलीं सवालां विचारल्या उपरांत तिका भोगलें ना. तिका भोगलें हांवें जिवीत बदली जाय. आनी हाका लागून ती सिमोनच्या घरा जेजू आयला म्हूण तिका कळटा आनी ती वेता. आनी थंयसर ती आपणाचो मोग दाखयता. ती आपणाचो मोग दाखयता. पूण सिमोन तो कांय पाताक नासलो मनीस गे ना पाताक आसलें ताचें थंय. पूण त्या पातकाची वळख नासली हंकाराक लागून रुबावाक लागून. त्या देखून कांयच ताका तें पडोवन वचोंक नासलें थंयसर. त्या देखून ताका व्हड बॉक्सांनी थंयसर मेळना आनी त्या देखून ताका मोग खरो मोग थंयसर दाखोवंक जायना. पूण ही स्त्री मात्र चड मोग दाखोवंक शकता. पूण हांगासर आनी एक सवाल तेची पातकां केदाळा बोगसालीं तिणें जेजूचे पांय धुल्ल्या त्या दळागी ते चंद्रकांत सिसलेंत तें सुगंध द्रैवंत मागल्या वेळार गे वा दुखांनी ती ताच्या पांय पडल्या वेळार गे ना. केन्ना तिका तिच्या पातकाची वळख मेळटा आनी केन्ना ती निर्धार करता हांव त्या जेजू सरशीन वेतली. तो एक प्रवादी देवाचो मनीस आनी थंयसर म्हजो मोग दाखयतली म्हणून तो निर्धार करता. त्या दाळांत तिची पातकां बोगसाल्यांत. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा कितें म्हणटा हेच्या वांजेलांत तुज्या भावार्थान भावार्थ कसलो भावार्थ म्हळ्यार
त्या देवाच्या काकुळतीचेर तिका आसलेलो तो अखंड भरवसो. म्हजी पातकां केदी व्हडली आसूं दी, कितल्या रक्त वर्णाची आसल्यार तो देव बोगसूंक तयार. हो भरवसो. म्हजें उणेंपण, म्हजी अस्कत काय देव पळयना बगार एक नवें जिवीत जिवंक म्हाका म्हजें तें आसचें ती कुर्प, म्हजें तें आसचें तें अत्रेक तो पळयता. हो भरवसो, हो अखंड भरवसो, हो तिचो भावार्थ तिका त्या देवाचें बोगसाणें दिवयता. त्या देखून सिमांच्या घरा येवच्या पयलेंच तिची पातकां बोगसल्यांत. देव आमचें अंतस्करण काळीज पळयता. तें पयलें पळोवचें ताणें. उपरांत आमी कितें करता तें. त्या देखून आमी कुमसाराक वेच्या पयलेंत आमची पातकां देव बक्षिता. जर आमी खरेंपणी आमच्या पातकांची दूख धरता, एक बरी तयारी करता. कितलें कुमसार जावचें गरजेचें गे तितलेंच वताच्या गेल्लें सडत म्हूण सांगेत एक बरी तयारी करची कुमसाराक. आनी त्या दाळा मात्र आमकां मोग करूंक जाता. त्या दाळा मात्र आमची पातकां बोगसातात. केन्ना पातकां बोगसातात म्हणजे आमी आमचें उणेंपण वळखून घेता, अस्कत काय वळखून घेता. तेन्ना मात्र आमकां त्या देवाचो मोग करूंक जाता. आनी केन्ना त्या देवाचो मोग करूंक जाता तेन्ना आमच्या भावा भयणीचोय मोग करूंक जाता. नाजाल्यार सगळें दिखावट भायलें एक दिसाप मात्र, तांतू कांय ना. भितर सगळें पोकळपण. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, खंय आसा हांव? सैमाना त्या सिमांव बरी आसा गी, फारिजेव सिमांव बरी आसा गी, वा ती स्त्री, त्या स्त्रिये थंय आसलें स्वातंत्र्य पळया. स्वातंत्र्य कसलें स्वातंत्र्य? भोवशा पयलें तिका 4 जाणां मुखार येवंक लज दिसताली, कोणा मुखार येवंक तिका जायनातलें. पूण केन्ना पातकां बोगसाल्यात म्हणून तिका भोगता, त्या घरा व्हडले आसले, व्हडले फारिजेव आसले, जायते कोणायचें गण्य ना. फ्रीडम ऑफ हार्ट हें स्वातंत्र्य कांय गण्य ना. जुदेवांच्या रिवाजा प्रमाणे केस उक्ते दवरूंक नात, थंयसर पालव घालूंक आसलो. उक्ते केसान थंयसर पांय धुवचें ती सुलाब्याची गजाल न्ही. आनी तिची कितें जोड आसली सगळ्या जिविताची खर्च करूंक कांय फाटी फुडें पळयना. मोलादीक ती सुगंध द्रव्य हाडून येता. असो अर्थ कितें? बोगसाणें संपूर्ण मेळटा तेन्ना संपूर्ण सुटकाय मेळटा. सर तिच्या बंदडेंतली सुटका. कोणाकच ती केअर करिना. ती येता, तिचें काम करता, समाधानेन तूं वच, समाधानेन ती वेता. मगे छनो मस्तुली सांव आसा, कितले आमी अर्थ करून घेता. घरा वचून परत्यान कितें हांवें सांगलें, नियाळ करा. खंडीत समाधानाचें जिवीत जिवंक आमकां तें उपकारतलें. हाडून आयल्या ताळिकांची दयाळ मोगाळ बापा. भाकी वटरी आया हे करी काणीक पूर तुका. वाय मुंडो तुका भेटून दिता, मोगाळसांचो आसमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, वोत आमचे तुजे बेसां, वोत आमचे तुजे बेसां. वाय नुडो तुका भेटून दिता, मोगाळसांचो आसमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, वोत आमचे कुर्ते बेसां.
आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. इन तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आनी आमच्या केपेसुदेवा सर्वस्फोट म्हणून घेवन. जेजूच्या आनी आमच्या मुगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्यास तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगडटा. थंय बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी ताची स्तुती गायता. Povit, 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 dulbaraso सर्वेस्पोतु सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जय सर्वेस्पोराची नावी येता ताचे. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नुव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटोया. सोम्याची जूं तुझे मोर आमी सुमारता. तुझे पुन जीवंतो आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्याची जूं आमी उतरता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सुरवेस्परा आख्या प्रितेमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा, पिटा पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस दर मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कारमरी देवाची मेज सांगाती, झुजो तिजो पती, भगवन धर्मदूता आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोतवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची अजना मनान दवरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर्घिवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारेन. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकंतांतले वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां सांगली. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी. ह्या संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणें लाभलीं आमी सर्व सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन वाचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फाव कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून ओसोनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वोडकार दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बोन निबडिनो आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां. मनोदिक बाब नेल्सन पिंटो आमचेच कर्मलीत याजक आदी ह्या पुनशताचे डिरेक्टर जावन आसले. आतां शिवमोगा दिएसीसच्या जगळूर म्हणच्या गांवांत मिसां वावर ते करते आसात. तुमचे नांवी तांकां तशेंच साबिटवणी केल्ल्या मनोदिक बाब विल्सन तावरो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमचे दिनवास. ऑक्टोबर म्हयन्यांत 2 रितीऱ्यो आसात म्हूण हांवें सांगिल्लें. एक ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार मायेच्या फेस्तसो दीस तो. त्या दिसा इंग्लिशांत रितीर सकाळीं 9 तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत आसतली. पोट्टा तावन मनोदिक बाब अगस्टीन वल्लूरन आनी गोंयांत तावन फेथ बँड हांगासर आसतली. ही रितीर सोलोवन व्हरच्याक तरणाट्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक ह्या रितीरेंत भाग घेवंक अवकाश आसा. आनी एक रितीर ऑक्टोबराच्या 20 तावन 20 आनी 2 तारखे पर्यंत चलतली. सकाळींच्या 9 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर याजक ही रितीर सोलोवन व्हरतात. दोनी रितीऱ्यो रजेच्या दिसांनी चलतात देखून तुमकां सुमेस्तांक ह्या रितीरेर भाग घेवंक अवकाश आसा. तुमी ह्या एका विशेश अवकाशाचो फायदो जोडचो. रितीर म्हणटना बायल्यान जायती मांडवळ करूंक आसा आनी जायतो खर्च आसा. सो त्या देखून तुमी जर एका वस्तूक स्पॉन्सर रावंक आशेता जाल्यार तुमकां अवकाश आसा. जावं कदेलांक, जावं मायकाक, सावंडाक, लायट्साक, माटवाक वा जेवणाक कडी जावन तुमचो आदार आमी आशेता आनी ही रितीर बऱ्या तरान करूंक आमकां साध्य जातलें. यात्रेक पयना विशयंत हांवें आदल्या ब्रेस्तारा तुमचे लागीं उल्लेख केल्लो. प्रत्येक जावन केरळाच्या विळक्कन्नूर हांगा आमचें सुरविल्लें चिंताप आसलें 100 जाणांक आपोवन व्हरचें. पूण 100 आसलें 200 जालें. 200 पावनांतल्याक आनी एक दिसा परतून 200 जालें. सो सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेक आनी 20 आनी 9 तारखेक 2 बॅचांनी आमी 200 जाणां यात्रेक पयणाक वयतले. आनीक सुमार 10 जाणां 10 बसांचीं नांवां आसात आमच्या लागीं. पूण एकच फावटी आपोवन व्हरोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार 6 जाणांक आपोवन वयल्यार मॅनेज करूंक कस्ट, वॉशरुमाक, जेवणाक पुरो म्हणटना मस्त वेळ वता. त्या देखून आमकां कितें खंय पुरो वचोंक जाय तें वचोंक जायना. तुमी वचून आनी कॉल केल्लें, मॅसेज घाल्ली, सगळ्यांचे कॉल पिक करूंक जावना. पूण तुमचीं नांवां जे कितें तुमी हांगा ऑफिसान दिल्लीं तीं थोड्यांचीं नांवां तांकां सीट मेळोना. पूण तुमकां सगळ्यांक मुखल्या दिसांनी आमी यात्रेक पयण आसा करतले आनी त्या वेळार इन्फॉर्म करतले आनी त्या वेळार तुमकां वचूंक अवकाश मेळटले. पाद्रपान फोन काडूना आनी जाप दिवना म्हूण बेजार करिनाकात. ऑर्गनायज करचें म्हळ्यार तितलें सुलभायेचें काम न्ही. जायते राटावळ आसा त्या देखून कॉलां पिक करूंक जावनात. पूण मुखल्या दिसांनी हें यात्रेक पयण आसा करतना कडी जावन तुमकां इन्फॉर्म करतले आनी आपोवन व्हरतले. जे कोणी नांवां दिल्लीं आसात आनी जे कोणाक हांवें संपर्क केला तांणी सप्टेंबर 26 आनी सप्टेंबर 29 हांगासर सकाळींच्या 5:30 वरार आसूंक जाय. तुमकां खुमसार जावंक
पुनशेत आमच्या कोवेंताच्या चापलांत थंयसर अवकाश आसा मिसां दिवंक हांगासर श्रायन ऑफिसाक तुमी भेटचे. आज मिसा उपरांत वांच्या थंड पिवनाक आनी उंड्याक दान दिल्लीं आसात. भुरग्याच्या देण्या पासून बळका जेजूक अर्गां जावन कियान जेडन लोबो बंटवळ. जर तुमी हांगासर आसात हांवें नांवां वाचतना मुखार येवचें आनी वाद स्विकार करची. संगतच जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भी स्लॅडन कोरिया फरंगीपेटे तावन जूड एल्सन फर्नांडीस व्यासनगर तावन तशेंच बाळका जेजूक अर्गां जावन रोशनी गोन्साल्वीस सरीपडला, मेरी अगस्टीन वामंजूर आनी एक भक्तीक निर्मार्गा तावन. ऑक्टोबर म्हयन्यांत भुरग्यांक हांगासर देव ओपोवणेचें शिबीर आसा केलां. 3 तारखे तावन 4 तारखे पर्यंत 2 दिसांचें. तुमच्या भुरग्यांक ह्या देव ओपोवणेच्या शिबिराक येवंक तुमी उत्तेजन दिवचें. ह्या दिशेन सडीत मायेत फादर विल्सन लागीं तुमकां मेळटा. मिसा उपरांत ताका तुमी भेटचें. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हणया. बाळूक जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजणे तो मनशाक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वॉयज म्हणलें नांव ताका फौज जालें. नेनेरां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागोचो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. जायतीं मागणी ते सावां विनवण्यान ह्या पुणशेताक आयल्या. जोर तर कोण भवार्थान मागता तांकां देव बडो जेजू आशिर्वाद करता. मागीर आमच्या कुटुंबाच्या सरसांद्यां पासून जो एकल्याची नांवां काडून आमी मागया जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां पासून जावं पुरो तांकां शिकपाची गरज आसा, जावं पुरो बरी भलायकी नांव काडून आमी मागया जल्म तावन कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार भुरगीं कुटुंबाचे ते आशिर्वाद जावचे खातीर मागया खंयच्या भुरग्याक मागण्याची गरज आसा विशेश रितीन तांचे खातीर मागया. ताचे सांगता मागया जो कोणाक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक जाय देव तांकां भुरग्यांचें देणें दिवचे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या सोर युवक युवती बसवतो ती जावन आसात कुटुंबाचें फुडार इगर्जमतेचें समाजाचें तें फुडार जावन आसात. जायती निरक्षतांचें तें आसा. जायती युवक युवती आज ह्या पुणशेताक ह्या मिसाचेर बलिदानांत पात्र घेतला. जायती मागणी हाडून आयल्यांत. तुमचे विसनार आशिर्वाद तांचेर. जर तर शिकोण आसा जाल्यार शिकपाचेर, काम सोदून आसा जाल्यार कामाचेर, वा जो कोण युवक युवती विशेशरेन देवाचो अनुभव जावंक बरें जिवीत जिवंक शांती समाधान आशेवना जाल्यार तांचेर तूं विसनार आशिर्वाद वत. आमची पुरगांवांत आसच्या युवक युवती खातीर मागया तांच्या कामान तृप्ती समाधान देव फाव करून दी. मागया कुटुंबाची जबाबदारी वयसून आसच्या वडिलां पासून जायते पंतावाना चॅलेंजां तांच्या जिवितांत आसात. समाजांत तितलें जिवनचे सलिसेचे न्ही. जायती देवाच्या आशिर्वादाची गरज आसा. विशेश तांच्या खातीर मागया तांणी कडची मेळटा पंतावय तांची ती आसी जबाबदारी जावं पुरो साक्रमेंताचें जिवीत मागया कुटुंबांत आसता सोड वडिलां पासून तांच्या एकसुपणांत देव तांचो मोग तांकां फावो जावं दी. मागया कुटुंबा पासून जोड्यां पासून काज जावच्या चेड्या चेडवां खातीर आमी मागया समाजांत समाधानाचें वातावरण जावं पुरो आमचे समाज जावं पुरो आमचे देश वा वर देशांत झगड्याचें वातावरण आसा पूण ताचे बदलाक शांती समाधानाचें वातावरण जावचे खातीर मागया आमच्या वैयक्तीक विनवण्या पासून आमी मागणी आयल्या हांव ते सवण आयल्या हांव
ह्या पुणशात आयल्यार मागलें जाता सकट जाता म्हणल्यार भावार्थ काण घेवन आयलें हांव. ह्या पुणशातान पाडयत आसतना आम्हा सर्वांचे तुजे मिसनार आशिर्वादां बळकाजीचे आशिर्वाद मेळचे खातीर आमी मागया आनी आमकांच संपूर्ण रितीन समर्पया. मौनपणी आमची मागणी बळकाजी मुखार आमी दवरया. प्रार्थुया. ए भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरां उगडपी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंकलो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्यान सक्तेन दैन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताण पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवड. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोद्यो आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जिजो. देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदेंची येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या. जेजू बाळका जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. बाळूक जेजूक मागणे. अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काजाचेर एका कोतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडा मागीर मागता. तुजे इतले बेरमतेन भरलेले मावाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या इतरगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सोर कश्ट निरस पोवन तुजी कुमोक आनी बजोवन आमकां धाड. बापा आनी पळयतात सांगाता तुजो सदां सदां सर्व जेजू बाळकां जायती मागणी आमच्या आयकल्यांत आनी आमचेर बेसांवां गेल्यांत. ह्या स्वरूपकारांक मौनपणे अर्घां दिवया. सकट सांगात म्हणया ए भोव दरबळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपता. तुवें आमकां दया केल्या इतले उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकल्यो तेमी वर्णयतल्या. तुजो आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या म्हजी मरी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सो लोक तुज्या बळपणा मान दिव दी आनी तुजी मोगाच्यानो जेजू बाळकाचे विशेष मजत जोडूंक आमी हांगासर आयल्या आसता. प्रत्येक जावन जेजू आमची पिडा गूण करता. सर तिची पिडा कुडीची मोतीची आत्म्याची एक वा अनेका रितीच्या पिडेन आमी सर वळवळता. जेजू म्हणटा हांव आयलां संतोश दिवचे खातीर. म्हजो संतोश तुमच्या जिवितांत भरपूर आसचे खातीर. पूण जायते फावटी विविध पिडेंक लागून हो संतोश आमचे थावन पयस वेता. पूण हो संतोश आमकां पाटी दिवच्याक जेजू खंडीत तयार आसा. भावार्थान आमी ताचे सरशेन येवंक जाय. बरवशान आमी आमकांच ताका समर्पण दिवंक जाय. आनी केन्ना आमी ताकाच आमकां दिता तो आमकां सर्वस्व घेता आनी आमकां भलायकी दिता. जेन्ना जेजू ह्या संवसारी आसलो ताचे सरशीन आयिल्ल्या कोणाकच ताणें नेगार केल्लें ना. कोणाकच ताणें इन्कार केल्लें ना. बगार हर एकल्यांक ताणें बरें केलें. हर एकल्याक ताणें संतोश दिलो. हर एकल्याक ताणें समाधान दिलें. तर खंडीत तोय आमकां बरें करतलो. आमकां शांत समाधान दितलो. त्या देखून आमकांच आमी समर्पण दिवया. ह्या घडये आमची पिडा कितें आसा कुडीची जावं पुरो काळजाची आसा जावं पुरो कातीची पिडा हाडांची पिडा वा BP शुगर वा इतर पिडा कितें आसा ह्या घडये ताका समर्पण दिवया. जावं पुरो आमच्या घरांत आसात जायती पिडे आसता. आमच्या शेजारां आसात आमच्या कुटुंबांत आसात. सबारांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर.
जायते पिढेक वखतच ना त्या पिडेस्तांचो आमी उगडास करया. सांगतच पिडेस्तांची जतन कोण घेतात तांचोय आमी उगडास करया. तांकांय कृपे आनी सुस्निकायेचे देणे मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. जायतीं जाणां मानसीक रितीन जोळ वळटात. मोतीक समाधान ना, संतोष ना, देदेसपरपण, उदासपण, निरासपण. आनी जायतीं जाणां हें जिवीत कित्याक गरज ना, ह्या जिवितांत जिवंक कितेंच उरोवंक ना अशें जाल्यार चिंतपांत बुडोवन जीवघात करूंक तीं चिंतून आसात. हांकां आमी त्या जेजूच्या त्या देवाच्या काकुळतेक समर्पण दिवया. जायतीं जाणां आत्म्याच्या सुखी दाड्यांत वळवळटात. देवा तें भावार्थ ना, देवाच्या मोगाचो अणभव ना, देव आसा वा ना अशें जाल्यार चिंतपाक वळख जाल्लीं जायतीं आसात. आत्मीक जिवितांत कितेंच उल्हास ना. हें जर पिडा शिडा त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. भावार्थान आनी भरवशान आमी मागया. आमकां कितें जाय तें आमकां दी सोमया. आमचें उणेंपण तूं लेखी नाका, पगार तुज्या उदार मनान आनी तुज्या काकुळतेन तूं आमकां आपड आनी आमकां नितळ निर्मळ कर म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासून तो ह्या संवसाराक धाडलोय आनी ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें. आज ह्या हांगासर आसलेल्या सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पासून तो सांगसर कोणाक येवंक जावंक ना आनी कोणाची नांवां आमच्या मतींत आसात. कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगला तांकां तांचो सर्वांचो उगडास काण आमी तुजे लागीं विनंती करता. तुज्या कणवळायेची दिश्ट तांचेर घाल. तांची पिडा सोसूंक तांकां आदार दी आनी तांच्या पिडेंत तुजेर भरवसूंक तुजी कृपा तांकां फावो कर. तांच्या भिरांतेच्या वेळार तांचें तूं धैर्य जा. निराशेच्या वेळार भरवसो जा. ह्या आमच्या भावा भयणीच्या कुटुंबाच्यांक तुज्या बेसांवानूय भर. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतना तांकां सोंसणीकाय दी, भरवसो लाभय अशें आमी मागता तुजे लागीं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्यान शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसून सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटीत पिड्यान वरांनी वळवळटल्यांचे कश्ट परिहार केल्लो जिवंत जेजू तुमचे थंय काकुळदार जावं आनी आपल्या अपरिमीत दयेन तुमकां सर पिडेंतली सुटका दिवं. सरपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. पवित्र उदक आमी शेणयतल्या मुखार कोण पिडेस्त आसात आनी मुखार येवचे. येचीचो बाळका नमन तुका, येचीचो बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर घाल वाळे कुरपेस, वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुवो. बेसांव आमचेर घाल वाळे कुरपेस, वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुवो. आमची सोवे राव तूं वृक्षण दिवो, आमचे भितर राव तूं सांबाळ वरो. आमचे संगी तूं हादर सोलो, आमचे पाटल्यान राव तूं राखून वरो. येचीचो बाळका नमन तुका, येचीचो बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर घाल वाळे कुरपेस, वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुवो. बेसांव आमचेर घाल वाळे कुरपेस,
विंगेन तुझ्या सदा सांभाळ दवर मुखार पुत्रास आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां नमान बाळोक जिजो पत्र आणि दायजी दबाय सांगाता मेळोन ह्या दसरा रोजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो ल्हानातावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आणि 4 जाग्यांनी ते जावन आसात मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोक जिजोच्या पूर्णशताच्या सालांत सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारा 2:30 वरार उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रह सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारा 2:30 वरार तशेंच पुत्तूरांत आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारा 2:30 वरार कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धा चलतलो तर तुमची नावां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आणि कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले देव बरें करूं